काही दिवसापयलीं देशी पर्यटक विदेशी पर्यटकांक त्रास दितानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। पुलिसांनी कर्नाटकांतल्या तिगांक ताब्यात घेतले। मजगतीं स्टँडर्ड विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाक जाय जाल्यार दर्या देगेचेर सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकारांक आळो घालपाक जाय मायकल उलयलो। ट्युरिस्टांक हॅरस करता बिचार, तांकां अहें धरता, चेडवांक अशें ओडटा आनी तेंच्या वांगडा फोटो काडपाचो प्रयत्न करता। एक मॅसेज स्ट्रॉंग वचपाक जाय। एक्चुअली दे आर नॉट ट्युरिस्ट, दे डोंट इवन स्टे इन हॉटेल्स। ते येता, जीप घेवन येता, भोंवता सगळे बिचांचेर आनी परतून वयता। सो नेम ऑफ गोवा, ब्रँड गोवा शूड नॉट गेट स्पॉइल्ड. That is why strict vigil of police on the beach, on the promenade, on the main areas has to be maintained and taken forward. आमचे आदले फॉरेनर जे गोंया येताले इतली वर्सां, स्पेशली युरोपियन, स्पेशली इंग्लीश, मागीर आमचे जर्मन, आमचे इटालियन, आमचे स्विडीश, हे सगळे परतून येवपाची गरज आसा। आनी हे परतून येतले जाल्यार आमचें गोंय पयलें क्लीन आसपाक जाय। बीच शूड बी हॅसल फ्री। ही धाकटुली भुरगीं कोण भीक मागता, कोण आनी कितें इकता, लायटी इकता, आनी कितें इकता, हे सगळें बंद जावपाक जाय। एक मॅसेज गेली तर आमी हॅरसमेंट ऑन द बीच वील नॉट बी टॉलरेटेड। तांकां भितर उडोवपाचो, म्हणजे जे कितें तांकां 5,000 10,000 फायन आहा ते स्ट्रिक्ट करीत जाल्यार हें सगळें बंद जाता। हे सगळें बंद जायत जाल्यार गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट नॅचरल डेस्टिनेशन। म्हणजे आमकां आनी आपोवपाची गरज ना, लोक ऑटोमॅटिकली येतले, पूण तांकां मॅसेज स्ट्रॉंग जाय। टोरंटो खातीर श्यामसुंदर फडते।